नमस्कार गोंयकारांनो। आतांच हांव गोंयकारपण ह्या न्यूजा वयल्यान एक लिंक येयल्लें म्हाका। तितून आमचो कुंदन केरकर, कळंगूटचो सरपंच मायकल लोबो स्पीच बरी उलयल्या। आयज कितलेच दीस जाले, म्हयने जाले दिसता, पॅन्डेमीक हितून टॅक्सीवाले भाव आमी सारकेच जाम जाल्ले आसा। हप्ते भरूंक मेळना, इन्शुरन्स भरूंक मेळना, ना म्हणून खंय बिजनसूय ना। आनी त्या अनुशंगान तें बिजनस ना आसतना आयज सीएमान अशें केल्लें आसा, कितें तर बिजनस जें हॉटेलियरांक ओपन करून दिल्लें आसा, टुरिजम ओपन केल्लो आसा आनी तें ओपन केलां, पूण तितून आमकां खूब अश्यो घातक म्हटल्यार जाता अशें आमच्या जिवनाचेर परिणाम जावपाची शक्यता आहा। कारण आतां तुमी पयलें आसतलें, कळंगुटी हॉटेलान येयलो, हॉटेलाचो मालक पॉझिटीव जालो, ते पॉझिटीव जाले कोण येयल्ले ते, तेन्ना हें फुडें आमकां आनीक जाल्लें नाका। तेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटीज किंवा सीएम सराक हांव विनंती करतां, जें टुरिजम तुमी चालू केल्लें आसा तें बंद करचें। टुरिजमाच्या बाबतीन किंवा टॅक्साच्या बाबतीन 2-3 फावटी अलॉंग विथ मायकल लोबो आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो। सीएमान एश्युरन्स केल्लें की 8-15 दिसांनी आमी तुमचे जे टॅक्साचें जें कितें आसा किंवा तें कमी करपाचें किंवा तुमचे फायन येता पळय तो कट करपाचो, हें आमी सांगलेलें आमकां सांगलेलें, पूण आजून कांय तें जावंक ना। कुंदन बरो उलयलो, जोझेफूय बरो उलयलो, मायकलूय बरो उलयलो, पूण मायकल येयल्ले दिसा आमकां सपोर्ट करतात, पूण मायकलाक हांवूय विनंती करतां अलॉंग विथ सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन, तेणीन आनीक मातसो प्रेशर घालून ह्या हेचेर आमचो तोडगो सोडून उडोवचो। आनी सप्टेंबर मेरेन तरी हें टुरिजम आमकां नाका ही हांव सांगूंक सोदतां आमच्या टॅक्सी बांदवा तर्फे, कित्याक ही कोविडाची पिडा आयज दिसान दीस हांगा वाडत चल्ली आसा। तेन्ना परत एकदां विनंती सीएमा कडेन आसा, कितें तर तेणीन हें टुरिजम आहा तें शटडावन करचें अशी विनवणी। आतां टॅक्साचेर उलयतां। फाटल्या दिसांनी नोव्हेंबरान गेल्या वर्सान अशें जालें, कितें तरी शोरुमाच्यो गाडयो खपना म्हणून तांकां 50% रेबीट दिलें। तें तुमचे कडेन करूंक जाता, तें कित्याक लागून तुमी केलें तें हांव नकळो, पूण आयज आमचो सादो धाकटुलो तर टॅक्स तर एक माफी करूंक तुमचे कडेन जायना जाल्यार म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान ह्या टॅक्सीवाले फॅमिलींक आमी चिंतचें पडटलें। आयज तर तुमी आमच्या वांगडा ना जाल्यार फुडें आमकां तुमच्या वांगडा रावचें अशें दिसचें ना। अशें आमकां खंय तरी रुमस करचें पडटलें, सांगचें पडटलें लोकांक, कित्याक अशें आहा तें नीज गोंयकार आहा तांकां कांयच मेळना। तेन्ना हेजेर बारकायेन तुमी लक्ष दिवचें आनी जाता तितल्या बेगीन आमच्या टॅक्सीवाल्याचें सोल्युशन आहा तें सोडून उडोवचें अशी विनवणी।